आयज आमचो शाळेचो बाजार दीस आशिल्लो। तितून सगळ्या पालकांनी आमकां साथ दिली आनी बाजार दीस आमचो दर वर्सा बरे तरेन जाता आनी सगळे भुरगे तातूंत पार्टिसिपेट जाता। बाजार दीस म्हटल्यार भुरग्यांक खरेदी विक्री कशी करता हेजें ज्ञान तांकां मेळटा आनी तेंची गणित जो विशय आसा तो सामको व्यवस्थित तांकां कळटा। हिशोब खर्च कितले जाले, पैसे तांचे कडेन कितले असले, वस्तूचे रेट कितें आसा हेजें गिन्यान तांकां सगळें हेजे मार्फत कळटा। सरकारी प्राथमिक शाळा विठ्ठलापूर आणि आताची श्री विठ्ठल रखुमाई सरकारी प्राथमिक शाळा यांचो बाजार दीस जो आसा, बाजार दिन तो वर्सान वर्स भरता हांगासर आमच्या शाळेचो आणि विद्यार्थी खूप संख्येन हितून भाग घेतात। 2 वर्सां कोविडा खातीर आमचो हो बाजार दिन उरलेलो आणि शाळेची आमची इमारत चालू असल्या कारणान हो बाजार दीस आमकां हांगासर ह्या आमच्या जितली जागा अवेलेबल आसा त्या जागेन आमकां घेवचो पडला सध्या। आणि हेतून जे भाग घेणारे विद्यार्थी आहेत तांकां हेजो ह्यो बाजार दिन भरपाचो फाटलो हेतू कितें तर तांकां ह्यो जो व्यवहार आसा त्याचो प्रात्यक्षीक अनुभव मेळचो, हेका लागून हो बाजार दिन आमी भरयता हांगासर। आणि भुरगीं वेगवेगळ्या तरेचे सामान हाडटा, आपले पद्दतीन पॅक करून कशें तांकां सोयीस्कर आसा त्या रितीन ती घेवन येतात आणि त्या प्रमाणे ती आपलो बाजार जो आसा तो मांडटा हांगासर आणि आपलो सेल करता, आपली विक्री करता। आणि हेतून तांकां जे ज्ञान म्हणजे ते प्रात्यक्षीक जशे पैसे देवाण घेवाण जी पैशांची आसा ती पैशांची देवाण घेवाणाचो तो प्रात्यक्षीक अनुभव घेता आणि अशा तरेन हो बाजार डे आमी वर्सांवर सेलिब्रेट करता। विठ्ठल रखुमाई सरकारी प्राथमिक शाळेत बाजार दिवस मोठ्या उत्साहाने पार पडला। पालकांचा सुद्धा उदंड प्रतिसाद लाभला। जवळजवळ 200 पेक्षा जास्त विद्यार्थी ते स्वतःचा माल विकायला आलेले होते। सर्वांनी आपला व्यवहार व्यवस्थित हे करून सगळ्यांनी आपला व्यापार धंदा व्यवस्थित केला, त्याला सगळं व्यवहाराने मिळालं आणि जवळजवळ नाही म्हटलं तर मला वाटतं जवळजवळ 1.5 ते 2 लाख रुपयाची विक्री या बाजारच्या निमित्तानं विद्यार्थ्यांनी केली। बाजार डे का मतलब बच्चों को सामान की कैसी रकम अदा करना चाहिए उसके बारे में मालूमात दी जाती है, जो हिसाब के बारे में मालूमात मिलती है। सामान कैसा बेचना चाहिए इसके बारे में कुछ मालूमात मिली है और बच्चों को बाजार डे का मतलब कुछ नहीं मालूम था। सामान कैसा लाना चाहिए, कैसा देना चाहिए उसके बारे में मालूमात हासिल हो गई।